75 कोटी रुपया मोडून पुराय केल्ल्या अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून पणजेकारांक आणि खासा करून रायबंदरकारांक आता ह्या पावसात लायटीच्या आपालिपाक तोंड दिवचे पडचे ना। अधिक माहिती जाणून घेवपा खातीर पळोवया हो खासा रिपोर्ट। पणजेकारांक आणि खासा करून रायबंदरकारांक आता ह्या पावसात लायटीच्या आपालिपाचो त्रास सोंसचो पडचो ना। कित्याक तर पणजे आणि रायबंदर भागात 75 कोटी रुपया मोडून अंडरग्राउंड केबलिंगाचे जे काम सुरू केले ते आता पुराय जावपा कडेन पावला, अशी माहिती इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडान दिल्या। रायबंदर भागात अजूनय खांब्यावेल्यान व्हायरी वेल्ल्यो। आता सगळ्यो खांब्यावेल्यो व्हायरी जमनी पोंच्यान वेल्ल्यान लोकांक लायटीच्या समस्यांक तोंड दिवचे पडचे ना। तशेंच विद्रूप कशी दिसपी मशिनरी काढून तांच्या जाग्यार आर्विल्ले रिंग मेन युनिट आणि कॉम्पॅक्ट सबस्टेशन वापरिल्ल्यान शहराच्या सोबीतकायेंत भर पडल्या अशें तांचें म्हणणें। हातून 22.5 किलोमीटर 11 kV HT केबल, 66 किलोमीटर 1.1 kV LT केबल आणि 180 किलोमीटर ग्राहक आणि स्ट्रीट लाईट केबलिंगचो आस्पाव आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक।